90/10 हो विषय खूपसो वर्सां लडकल्लो आनी हांगा पुर्तुगेज टायमार बिल्डींग बांदलेली बिल्डींग मोडून ही आज न्यू इमारत थ्रू जी सुद्धा फंड थ्रू गव्हर्मेंट फंड आमी बांदता आनी हेजे खातीर म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टरूय बरें काम करता आमचे किर्नेकर बाबा सोबत आनी एज प्रॉमिस्ड वी आर ट्रायंग टू कंप्लीट दीस बिल्डींग बाय दीस इयर एंड पूण मदीं मदीं आमकां खूब त्रास जाले आनी खुबश्यो गोश्टी जाल्यो कॉन्ट्रॅक्टर म्हाका दिसता ताणें खूब सपोर्ट करून आज 15 दिसांनी फर्स्ट फ्लोर म्हणजे बाय एप्रील आनी एक इलेक्ट्रिकल टेंडर उरला करपाचो हांव जी सुद्धा कडेन विश्वेश बाबा कडेन बी उलोवन तो बाकीचो इलेक्ट्रिकल सायड जो आसा होय टेंडर काडून घेतलो वायरिंगाचो सो हे सगळे बाय एप्रील एंड इफ एवरीथींग सगळे बरे भशेन चल्लें अननेसेसरी कोणूय कॉम्प्लिकेशन हाडनासतना कित्याक कॉम्प्लिकेशन हाडपी लोक खूब आसता हांगा काम करपी लोक खूब कमी आसता जाल्यार बाय एप्रील एंड हे बाजारवाल्याची जी शॉपां मोडलेली ताका रिहेबिलिट करून आमी हे बिल्डिंगा भितर आमी दिवपाक शकतले सो हेजे भितर मागीर 2 फ्लोर उरता वेकंट ती प्रदीप बाबान आनी बाकीच्यांनी ऑप्शन करपाचें डिसिजन घेतला वयले फ्लोर 2 फ्लोर बट फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर आनी फर्स्ट फ्लोर इज गोईंग ऑल फॉर रिहेबिलिटेशन सो हे सगळे म्हाका दिसता पयलीं डिसायड करून एग्रीमेंट बी सायन केल्लें आसा आनी तांकां टेम्पररी रिहेबिलिटेशन दिल्लें आसा सो टील दे पे देयर ड्यूज ऑफ द टेम्पररी रिहेबिलिटेशन आनी पेपर वर्क करनासतना एग्रीमेंट करून ताका आमी एज गव्हर्मेंट आनी एज कावन्सील डिसिजन आमी 50% ऑफ बिल्डींग केन्ना कंप्लीट जाता ती मार्केट रेटान तांकां रेंट लागतलें तेणे सगळ्यांनी एग्री केल्लें बरी बिल्डींग जातली